संसदेच्या मॉन्सून सत्राच्या 7व्या दिसाय बोवाळ सुरूच आशिल्लो. दोन्ही सभागृहात बोवाळ सुरू आशिल्ल्यान दनपारां 2 वरां मेरेन कामकाज स्थगीत करचें पडलें. मात उपरांत संसदेत एंटी पेपर लीक विधेयकाचेर चर्चा जाली. गुन्यांवकारां आड खर कारवाय करून 10 वर्सांची कादे आनी 10 कोटी मेरेन दंड दितले अशें हे चर्चेत निष्पन्न जालें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज रवींद्र भवन सांखळेत आयोजीत मन की बात ते विकसीत भारत ज्ञान आनी नवनिर्माणा वरवीं सशक्त स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यावळीत उलोवप केलें. तरणाट्या मनांकडेन संवाद सादप सदांच प्रेरणादायक आसता अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अस्नोडा, पर्वरी, पिळना आनी आसगांव वाठारांत उदक शुद्धीकरण प्रकल्पा खातीर उदका पुरवण करपाक आमठाणे पंप हावस आनी DI पायपलायनीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जालें. आमठाणे धरण हें उत्तर गोंयच्या चडांत चड भागाक उदका पुरवण करपी मुखेल धरण आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंय सरकारान गोंय उदका मेट्रो प्रकल्पाक मान्यताय दिली. हे विशीं DPR 3 म्हयन्यां भितर तयार जातलो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. चड करून ह्या अहवालांत दिवाडे, चोडण्यां, वाशी, सारबानस, नारव्यां, हळदोणा, कुठ्ठाळे, मडकय, आडपय, दुर्बाट, पणजे, बेती आनी हेर भागांचो आस्पाव जाता अशें मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आमदार विरेश बोरकाराक पक्षाच्या प्राथमीक वांगडी पदावेल्यान काडून उडयल्याची घोशणा करून पक्षाच्या संविधानाखाला योग्य प्रक्रिया आनी ताचे आड शिस्तभंगाची प्रक्रिया सुरू केल्या उपरांत हो निर्णय घेतिल्ल्याचें सांगलें. गोवा कोंकणी अकादेमीन कोंकणी साहित्य पुरस्कार तशेंच भाशा सेवा पुरस्कार जाहीर केल्यात. नामनेचे साहित्यकार पुंडलीक नायक हांकां गोवा कोंकणी अकादेमीचो 2025 खातीरचो साहित्य प्रतिभा पुरस्कार फावो जाला, जाल्यार डॉ. जयंती नायक हांकां साहित्य प्रज्ञा पुरस्कार फावो जाला. आपल्या कार्यकाळाक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी राष्ट्रपती भवनांत ल्हान भुरग्यांक खास भेट भेटयली. तांणी राष्ट्रपती भवनांत बचपन बाल परिसर आनी किलकारी बाल क्रीडा केंद्राचें उक्तावण केलें. आपूण फोंड्या मतदारसंघा खातीर वावुरता आनी 2027त फोंड्या मतदारसंघा खातीरच्या विधानसभा वेंचणुकेक आपूण उबो रावतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलें. JNU कॅम्पसात राष्ट्रविरोधी आनी भारत विरोधी घोशणाबाजी करपी तुकडे गँगाक काँग्रेस पक्षा कडल्यान सातत्यान संरक्षण आनी तेंको मेळटा असो गंभीर आरोप भाजपा फुडारी सिद्धेश नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत केलो. एकतीस जुलय मेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट जारी केला. उटंगराचो पावस तशेंच वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपी वाऱ्याची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या.